मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. संवसारीक पावंड्यार कच्च्या तेलाच्या दरांत वाड. मे म्हयन्यांत भारतांत इंधनाचे दर पावले मळबात. 9 दिसांत सेगीत तिसरी वाड. लोकांचे हाल. तेल बरेंच जाले म्हारग. बेकायदेशीर कामां करपी सरकाराचे फेवरेट. सरकाराच्या आड उलोवप्यांक ख्यास्त. लोकां खातीर झगडटात तांचेर जायत्यो कागाळी. मुखेल मुद्दे उरले थंयच. इनाफ इज इनाफांत काडलो भाजपाचो फोग. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुखेलपणान अस्तंत आशियांतल्या तणावाक लागून आनी हॉर्मुझाच्या समुद्र धुनींतल्या आडखळीक लागून संवसारीक पावंड्यार कच्च्या तेलाचे दर वाडिल्ल्यान मे म्हयन्यांत भारतांत इंधनाच्या दरांत भयंकर वाड जाल्या. तेल कंपन्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयात वाडट्या खर्चाक लागून तांकां बरोच काळ स्थिरताय आयल्या उपरांत किरकोळ इंधनाच्या दरांत बदल करचो पडलो खंय. आज युक्रेन रशिया जे व्हड जाल्लें ह्या व्हरा खातीर अमेरिका मदीं पडली आनी आतां इज्रायला आनीक तेंचे भितर झगडी आसात आनी अमेरिके भितर भट्टरीक सद्याक वॉर जें आसा हें वाडले कडेन आसा. हें वॉर केन्ना थांबत सांगो येना आनी हेजो जो फटको आसा हो सद्याक आख्ख्या लोकांक आख्ख्या देशभर जाले कडेन आसता. म्हणजे जाल्यार पेट्रोल डिझल जें आसा हें मेळना आनीक रेट सद्या वाडले कडेन आसा. ह्या दिसांनी डेली रेट वाडली. आज 88 पैसा जे आसा हें पेट्रोल वाडले कडेन आसा. 92 पैसा जे आसा हें डिझल वाडले कडेन आसा. आतां प्रश्न येता तो लोकांनी जगप कशें, गाडी चलोवप कशें, कामां वचप कशें, हो सद्या प्रश्न. जे भाडी मारतात तेणी भाडी मारप कशें, डिझलीची भाडी मारतात तेणी मारप कितें. लोक वाडून पयशे दिवपाक सोदना म्हणजे हो फटको कोणाक बारीक लोकां बसले कडेन आसा. देशभरात इंधनाचे दर परतून एक फावट वाडल्यात आनी 9 दिसांच्या काळांत ही तिसरी फावट पेट्रोल आनी डिझल चड म्हारग जाला. हालींच्या वाडट्याक लागून गोंयांत पेट्रोलाच्या वाडट्या दराक लागून दिसपट्टे जिणेच्या खर्चाक तोंड दिवपी गिरायकांचेर दबाव पडला. आतां कितली वाडला पेट्रोल? वयर जालें. आज आनी 1 रुपया वाडलो न्हू. हय हय. मागीर तुमकां गिरायक कशें जातलें? म्हण आतां कशें जावपा तुमगेलें? काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेन इंधनाच्या दराची लार जाणवपाक लागल्या. आयज सकाळी 6 वरां सावन तिसरी वाड लागू जातकच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार कच्च्या तेलाचे दर वाडप, रुपयांचो चड उतार आनी आयात खर्च वाडिल्ल्यान तेल विपणन कंपनींनी सगळ्या मुखेल शारांनी दरांत बदल केल्या. ह्या लहरी परिणामाक लागून भाजीपालो, भुसारी सामान आनी भौशीक येरादारीचेर दर वाडटले आनी ताचो परिणाम सामान्य मनशाचेर जातलो अशी शिटकावणी तज्ञ आतां दितात. शारांनी ऑटो रिक्षा आनी कॅब चालकांची निर्शेवणी वाडत आसा. जायत्या जाणांनी बेगोबेग सरकारी कारवाय करपाची मागणी केल्या. संवसारीक क्रूड मार्केट सामकें अनिश्चित आशिल्ल्यान दरांत आनीक चड उतार जावपाची शक्यताय न्हयकारपाक जायना अशें बाजार विश्लेशकांचें म्हणणें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकर, मनीष परब आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेकायदेशीर कामां करप्यांक सरकार टार्गेट करिनात जाल्यार जो कोण सरकाराच्या आड उलयता, लोकां खातीर झगडटा, तांचेर जायत्यो कागाळी करतात. मुखेल मुद्दे थंयच उरल्यात. इनफ इज इनफ मुवमेंट ह्या संस्थेन बसकेंत सरकाराचेर खर टिका केली. गोयच्या फामाद कारापूर सरवण लोधा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान आनी हेर प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान विरोधकांचेर केशी फायल करतात. भाजपाचे कार्यकर्ते करप्शनाक करीत रावतात आनी भाजपा फूल सपोर्ट करतात. दर एका भाजपा फुडाऱ्यान करप्शना आड आवाज काडपाक जाय. जस्टीस फर्दीन रिबेलोन भाजपाक चॅलेंज केल्या की आमचे सांगाती इनफ इज इनफ कमिटी मेंबर स्वप्नेश शेल्लेकर आणि आमचो समीर गोवेकर हेंचो आमच्या बिशोली आणि सत्तरी भागांत तांचे इम्पॉर्टंट रोल आसात आणि तेमी फुडाकार घेतल्यात. तुम्ही ऐकला आसतले, वाचता आसतले पेपराचेर स्वप्नेशाचेर जायत्यो आतां केस्यो कंप्लेंट फायल केल्यात. म्हणून कंप्लेंट फायल केल्यात भाजपाचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि तांच्या दुसऱ्या कार्यकर्त्यांनी. वी ऑल्सो कॅनॉट टॉलरेट. हे आमकां हे कार्यकर्त्यांक भाजपाचे सांगपाक जाय, जर तुमकां गोंयचो मोग आसा, जर तर तुमकां गोंयचो प्रेम आसा, तुम्ही हे जे करप्शन जे आज चल्ला न्ही गोंया, फायट अगेन्स्ट दॅट. तुम्ही तुमच्या मंत्र्यांक विचारात, जेन्ना कायदो आसा हे बोट्यो कसिनो वेसल्स भायर वळचे पडून हे भितर कित्याक आसात त्यो? वाय आर दे स्टील इन द मांदोवी? सेक्शन 13B जे आसा न्ही, इज व्हेरी क्लियर that these vessels from 22 had to go into the territorial waters of Goa. हो कायद म्हणटा, हो आमचो कायद न्ही, हो कायदो सरकाराचो कायदो. सो हे कार्यकर्ते विचारपाक जाय की वाय आर दीस कसिनो वेसल्स स्टील इन द मांदोवी? जो मनीस जे लोकांचे हक्का लागून झगडटात आनी आज फॅशन जाला की कोण म्हणटा तांकां कॉक्रोच, कोण म्हणटात अँटी नॅशनल, जायतूच येतात. बट एक लोकांनी आनी हे जे सरकार आसात न्ही, तेमी याद करपाक जाय की हेच लोकांनी तांकां निवडून हाडलेत आनी हेच लोकां कडेन पावर आसा जेका वयर काडलो ताका बी सकयल देंवोवपाक. लोकांचो तो डिसिजन आसलो, तो आमचो न्ही. पण आमी परतून मुख्यमंत्रीक आनी होम मिनिस्टराक एकच सांगपाक जाय, तुज्या कार्यकर्त्यांक, तुज्या युवकांक सांगात म्हणून की डू नॉट फायल अनफाउंडेड केसेस अगेन्स्ट आवर वर्कर्स, अगेन्स्ट आवर मेंबर्स. वी डू नॉट वॉन्ट टू रिटॅलिएट. आमचे कडेन वी कॅन ऑल्सो टेल टू फायल केसेस, बट ही आमची, दिस इज नॉट आवर वे ऑफ. आमची जी वाट जी आसा न्ही, इज अ वे ऑफ ट्रूथ, इज अ वे टू फायट करप्शन. आनी आमचो मुखेल म्हणजे हे गोंय आमकां सांबाळपाक जाय, आमच्या गोंयच्या लोकांक. आनी जेन्ना आमी गोंयचे लोक म्हणटात न्ही, जे लोक गोंय येतात, रावतात आनी गोंयचे प्रेमी, हे बी लोक आमचेच लोक. बट वी डू नॉट वॉन्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ हिल्स. We do not want आमची शेतां भरपाची. We do not want a natural cover to be destroyed. We are not a political party. We are people who care deeply about what is happening to Goa. We care that after destruction of our coastal areas, it's going to the villages, and big projects are coming which will upset the demography of the village, and people in the villages have recognized, so they have come in support of enough is enough. Everybody says enough is enough
आनीक सोसूंक नजो. आमकां आनीक असले डेव्हलपमेंट नाका. वी वॉन्ट गोवा डेव्हलप्ड, but we don't want this kind of development which destroys our villages and our own ethos in Goa. So we are calling this meeting now on the 30th, which is Goa Statehood Day, for people to affirm their commitment to this whole idea that we want a restrained or a different kind of development. We want Goa's environment to be protected. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. बायणा 21 जानेवारी 2025 वर्सा फ्लायओव्हराचें उक्तावण जाल्लें. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन उक्तावण केल्लें. उपरांत दुसरेच दिसा एमपीएन गेट घाल्ल्यान सुवातेर बरोच बोवाळ जाल्लो. ही गेट काडून सुवात नितळ करपाची मागणी लोकांनी केल्ली. मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणाच्या अप रॅम्पाचेर गेट बसोवपा विशीं आपली स्थिती स्पश्ट केल्या. गेट सक्तीच्या ISPS सुरक्षा प्रोटोकॉलाचो भाग आसा आनी बंदराच्या अधिकार क्षेत्रांत जमनीचेर आसा. MPA अध्यक्ष डॉक्टर N विनोद कुमार हांणी स्पश्टीकरण दिलें. बायणाच्या एक्झिट अप रॅम्पाचेर उबारिल्ली गेट काडपाची मागणी करपी बायणाकारांनी MPA म्हळ्यार मुरगांव बंदर प्राधिकरणाक 8 दिसांचो खर अल्टिमेटम जारी केल्लो. वाठारांत तणाव वाडिल्लो. कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान खर आंदोलन करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्ली. येरादारे खातीर ही वाट उक्ती आसतली अशें आश्वासन MPAन लोकांक दिलां. पूण बंदर सुरक्षेच्या अनुपालना खातीर गरज आशिल्ल्यान ही बांदावळ काडून उडोवंक जायना अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. See, we have clarified that many times. There is a up ramp and the down ramp. Up ramp was constructed totally with the port funds for cargo movement. But in spite of that, when the issue was discussed, we allowed public transport on that. We have only put the gates as part of the ISPS security kind of a requirement. And in a meeting with the Honorable Chief Minister also, we have made it very clear that those gates will remain open. We have not closed that even for a minute. But then it is a security requirement, and when something untoward happens, then we need to kind of control the traffic coming into the port, etc. So it's just a requirement. We need not look at it in a very egoistical way. It is only a kind of a security requirement, and these gates are on the port land, and it is controlling the movement into the port connectivity road. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नैऋत्य मनसुनाक लागून गोंयांत पावस आनी गडगडाटी वादळी येवपाचें प्रमाण वाडत आसा. हवामान खात्यान 24 मे मेरेन गडगडाटी वादळ्या खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 29 मे मेरेन हलको तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. येता ते 24 वरांत मळबांत कुपां दाटूं येता. सकाळीं धुके पळोवपाक मेळटले. दिसाचें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी रातच्या वेळार तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. पावस पावलो लागीं. 24 मे मेरेन येल्लो अलर्ट. आयतारचें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.